भुरग्यां खातीर आवय कितेंय करपाक शकता, पण गोंयांत घडिल्ली ही घडणूक कितें तरी वेगळेंच सांगता। त्या आवयक माणकुल्या सोबीत स्वताचे धुवेची कसलीच दया आयली ना। त्या आवयन फाटलो फुडलो विचार करिनासतना स्वताचेच 5 म्हयन्याचे धुवेक जिवेशी मारली। ह्या प्रकरणात त्या आवयक बाल न्यायालयान ख्यास्त फरमायला, पण तिने अशें कित्याक केले आयकात भांगरभूंयचो हो डिजिटल रिपोर्ट। 14 ऑगस्ट 2022 दिसा फातोडेर सुमार 3.5 वरांचेर एक बास्केट घेवन एकलो कोलवाळे पुलीस स्टेशनात आयलो। पुलिसांनी ते बास्केट उगडून पळयले जाल्यार तातूंत रक्तान भरिल्ले एक माणकुले ल्हान चली आशिल्ले। पुलिसांनी रोखडेच ते ल्हान चलयेक म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले, पण दोतोरांनी तिका पयलींच मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ह्या माणकुल्या चलयेचे नाव आशिल्ले जिया, जाल्यार तिका पुलीस स्टेशनात घेवन येवपी आशिल्लो तिचो बापूय सुदन गोंडलेकर। हो खुनाचो प्रकार आसा हे कळटकच तेन्नाचे पुलीस उपनिरीक्षक मंदार परब हांणी कागाळ दाखल केल्ली। तेन्नाचे पुलीस निरीक्षक सोमनाथ माजीक हांणी धुवेच्या खून प्रकरणात आवय बापायक ताब्यात घेतले। उपरांत पुलिसांनी आवय आर्मिदा डोरा फर्नांडीस आनी बापूय सुदन गोंडलेकर हांचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 आणि गोय बाल कायद्याच्या कलम 8 खाला गुन्हो नोंद केलो। उपरांत पुलिसांनी दोगांची चौकशी केली तेन्ना तांणी परतून आपलो जबाब बदलपाचो यत्न केलो। पुलिसांनी खोलायेन चौकशी केली तेन्ना आर्मिदा डोरा फर्नांडीस हे आवयन रागान आपले धुवेक लाटण्यान मारिल्ले अशें कळ्ळें आनी ताकाच लागून तिका मरण आयले। बापूय सुदन गोंडलेकर आड कसलेच पुरावे नाशिल्ल्यान पुलिसांनी बापायक सोडलो आनी आवयक अटक केली। आता हे आवयन स्वताचेच धुवेक कित्याक मारले आसतले काय? सुदन हो मूळ पेडण्याचो, पण तो थिवी नाल्ल पाडपाचे काम करतालो, जाल्यार आर्मिदा मूळ थिवीची। 2019 वर्सा तांचे लग्न जाले। आर्मिदाचे तिच्या सासरच्या घरच्या वांगडा संबंध बरे नाशिल्ले। देखून लग्न जाले उपरांत फक्त कांय म्हयन्यांनी हे जोडपे कुटुंबाकडल्यान वेगळे जावन शिरसयच्या कपेलवाडो वाठारांतल्या भाड्याच्या घरात रावपाक गेले। ह्या जोडप्याक 2020 वर्सा पयली धूव जाली। तांकां पूत जाय आशिल्लो, देखूनच आर्मिदा पयले चलयेक त्रास दिताली। ताका लागून सुदनान ते धुवेक कांसा पेडणे हांगा आवय कडेन दवरली। 10 मार्च 2022 दिसा तांकां दुसरे भुरगे जाले, पण ती एक चली जाली। ताका लागून दोगांय मदीं वाद जावपाक लागले। ह्या वादाक लागून 13 ऑगस्ट 2022 दिसा आर्मिदान धुवेक लाटण्यान मारले, हातूंत ते धुवेक मरण आयले। ह्या प्रकरणाचो तपास पुराय जाले उपरांत पुलिसांनी आवय आड 30 साक्षीदारांची साक्ष नोंद करून म्हापशेच्या पहिल्या वर्ग न्यायालयात 200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले। तसेच भुरग्याक ज्या लाटण्यान मारले ते जप्त करून न्यायालयात पुरावो म्हणून सादर केले। हे प्रकरण बाल न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात आशिल्ल्यान ते थंयच हस्तांतरित झाले। न्यायालयात सरकारी वकील मिलैना पिंटो आणि थेमा नार्वेकर ह्या दोगांनी बाजू मांडून पुरावे सादर केले। उपरांत बाल न्यायालयान भुरग्याची आवय आर्मिदा डोरा फर्नांडीस हिका दोशी थारायली। ह्या प्रकरणात बाल न्यायालयान आवय आर्मिदा डोरा फर्नांडीस हिका भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 खाला जन्मठेप आणि 10,000 रुपया दंडाची ख्यास्त फरमायली। दंड भरूंक ना जाल्यार 1 वर्ष बंदखण, जाल्यार गोय बाल कायद्याच्या कलम 8 खाला 3 वर्सां खर कश्टी बंदखण आणि 1 लाख रुपया दंड भरूंक ना जाल्यार 2 वर्सां सादी बंदखण अशी ख्यास्त फरमायल्या। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।